Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. CZMP प्लॅनाच्या बाबतीन जितले मिटिंग्यो जाल्यो, पब्लिक हियरिंग जाली, थंय वचून आमी आमचे जे मुद्दे आसा, जे गोंय सांबाळपा खातीर मुद्दे आसा, ते थंय सादर केल्या. आम आदमी पक्ष सदांच गोंया फाटल्यान आनी गोंयकारां फाटल्यान आसतलो. NCZMAचे जे डिसिजन जालें त्या डिसिजना नंतर एक गोष्ट क्लियर जाली. आता एमपीटीक जे मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणून जी एक ऑथॉरिटी मेळ्ळी, जो स्टेटस मेळ्ळा, ताचो स्टेटसाचो गोंयच्या लोकांचेर आनी गोंयचेर कितें परिणाम जातलो हें समजून घेवपाक जाय. ह्या स्टेटसा नंतर एमपीटी गेट्स एक एक्सटेन्सिव्ह पावर मेळटा. जितली आमची भांगराळें जे कोस्टल लायन आसा, जी बीचीस आसा, त्या बिचीसाचेर पावर मेळ्ळो, ताचेर ऑथॉरिटी मेळ्ळी एमपीटी. आनी हाच्या मुळे जो गोंयकार भाव जाचें दैनंदीन जे जीवन आसा, ह्या दर्यादेगेर जे वसलेले आसा, त्या दर्यादेगे वयल्यान ताजें जे डेलीचे कामकाज चलता ते तातूंत व्यत्यय येतलो, तातूंत इंटरफियरन्स जातले, तातूंत ते करपाक ताका मेळचें ना. तेन्ना 10 तारखेर सगळे निवडून येतले तेन्ना असेंब्लींत आमी प्रायव्हेट मेंबर बील घालतले. आमी प्रायव्हेट मेंबर बील घालतले की एमपीटींत जितलो कोळसो आज स्टोरेजान आसा, all that coal has to be removed. MPT should be clear. Marmagua should be clear of coal. Goa should not hold any coal at MPT. आता हे म्हणले म्हणटकच गोवा should be replaced with business. म्हणजे बोट्यो ज्यो येवच्यो आसात, कोल घेवन येतल्यो, त्यो आमी बंद करपाक जाय. आनी त्यो बंद करून गोवा should be promoted as a pharmaceutical hub. So we have to replace coal business to pharma business. Who else will able to do this? So we strongly oppose and condemn this act, what is being done. The NCSCM should take back and make a revision and come back and make sure that the port limits is taken out. And only if they do this, then only the entire coast will remain under the control of locals and local governing authorities and under the state government.